तुझ्या बोदैवी कर्जाच्या ससायेन राख आमच्या बोबाग येऊन पाप साहेबाक जात ताका उसवाड गटायाने बुजावण म्हणजे देवा म्हणजे साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटा हांव तुका अर्गां दितां अंतस्कर नमस्कार करता वर तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलें म्हूण निस्क्रिस्तांव केलें म्हूण आज पर्यंत सांबाळ्ळें म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दिसती सायबा म्हजो आत्मा म्हजी कोर तुज्या हातान दिता म्हजी इंतना म्हजी सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी खरणी तुका समर्पिता तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पतकाच्या बारीकपणाक म्हज्या जिसू तुज्या कुसाच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या बसत बक्षी म्हजी समेज पतकां म्हजी पतक्याची काकुळट कर देवा पळयत आत्म्या दी सायबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पतकान हांवें पडना जावच्याक तुजे पदेस सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजी पतक्याची काकुळट कर म्हाका पतक्याक बक्षी भावार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा तें एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर सत म्हणटा तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पतकां खातीर मेलो जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा ही सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत म्हणटा आनी उसारता कित्याक तूं सस्मीक सतांनी जाणवाय आनी तुवें दूख डाबींग केल्यान तूं फटयनाय वा फटवण पडनाय ह्या भावार्थांत जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां आमेन बरोवशेचें विधान सर्वेस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पतकांचें बक्षणें आनी जिणे उपरांत सस्नीक सुख जोडटली म्हूण हांव बरवसतां कित्याक तूं सर पदवेदार विस्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां ह्या बरोवशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां आमेन मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर वस्तुपरा चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो अपारिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरतां आमेन दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पतकांची हांव दूख धरतां आनी ती खांटाळटां कित्याक तांचे वरवीं तुजी निती शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्वोच्च उपरांत चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातां करिना म्हूण आनी पातकाय समय सुकयतली म्हूण ती निश्चय करतां आमेन म्हजे राणेंनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळ्योच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां म्हजे दोळे म्हजें कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांय दवरनासतना देखून मोगळी माये हांव तुजो जाल्ले वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सास्तानी वस्त म्हणल्यार बरी सुमयेच्या बुडव्यान मुरयेक बरी काबार हाडली नमान मुरयेक कृपेन बरले सुम तुजे सांगता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जे कुशीचें जिजो आपले सुमयाची साकर नमा मेरे कृपे बरले सुमचे सांगता आश्रया भितर तूं सदैव तें पॉल जे कुशीचें जिजो आनी देव सपूत मनीस जालो नमान मुरयेक कृपेन बरले सुम तुजे सांगता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव पॉल जे कुशीचें जिजो भाग्यवंती देवाची माया पसो विनंती कर प्रार्थुया येसुम्या बडव्यान बरी काबार दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्यार ताच्या कश्टांनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या अनंताक आमी फावाशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक बुड्या म्हज्या रखण्या सगळीं दयेन म्हाका दिल्या तबेन म्हजी मत उचवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन सस्नसो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सतमंता देवाक सरपददार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक जो पळयतात मेरी गर्भे समलो अवकाळ मरयता हांव जल्मलो पावस पिता ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेल्यान ताका नेके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्यान तो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सरपदा देवाच्या उज्याक बसला तें तो जिवनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पळय सभेक भक्तांचो एकतार पतकांचें बक्षणें कुडीचें जिवनपण सस्नाचें जिवीत आमेन आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार तशी संवसारांत जावं नमान मुरये कृपेन बरले सुम तुजे सांगता आश्रया भितर तूं सदैव सदैव पॉल जे कुशीन जिजो
Naman muri ikut pen berle sum tuje sangat asrem bitar tun sedih mas sedih pol jago sian jiso. Naman muri ikut pen berle sum tuje sangat asrem bitar tun sedih mas sedih pol jago sian jiso. Mai mambapa kani puta kani pawitat miak. Anda mister पहिलो मिस्टर समझे जो जीवन देता आमच्या पासर्गिंच्या तुझे नाव पविसाव तुझे रासम का येऊन तुझी खुशी सरगात तुझे संसारांसाव नमान मुरे पेंबुरले सुम तुझे संगत आश्रय बितर तू सदैव मस्ती पॉल जगुशियन जिसो नमान मुरे पेंबुरले सुम तुझे संगत आश्रय बितर तू सदैव मस्ती पॉल जगुशियन जिसो Naman muri pemberle sum tuje sangat asrem bitar tun sedih masti impol je kusien jiso. Naman muri pemberle sum tuje sangat asrem bitar tun sedih masti impol je kusien jiso. Naman muri pemberle sum tuje sangat asrem bitar tun sedih masti impol je kusien jiso. Naman muri pemberle sum tuje sangat asrem bitar tun sedih masti impol je kusien jiso. Naman muri pemberle sum tuje sangat asrem bitar tun sedih masti impol je kusien jiso. Naman muri pemberle sum tuje sangat asrem bitar tun sedih masti impol je kusien jiso. Naman muri pemberle sum tuje sangat asrem bitar tun sedih masti impol je kusien jiso. Naman muri pemberle sum tuje sangat asrem bitar tun sedih masti impol je kusien jiso. Mai mambapak ani putak ani pawitat miak. Ye मुझे जिसो आमची पत्काम काम बक्षी एम कर्ण चौजांतलाम कानिवार समय सत्म्या सट कर्ण तुझी का कुलतीची अतिगसल्यां सरकार वन पाय दुसरो मिस्टर समय जिजो सरकार सरता आम स्वदेश परतो ग्रासा जमकांदी आणि आम्ही आमची सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पत्काम बगोस आणि आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार Bagi Maria देवाचे माया माप्यां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. Bagi Maria देवाचे माया माप्यां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. Bagi Maria देवाचे माया माप्यां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. Bagi Maria देवाचे माया माप्यां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. Bagi Maria देवाचे माया माप्यां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. Bagi Maria देवाचे माया माप्यां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. Bagi Maria देवाचे माया माप्यां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. Bagi Maria देवाचे माया माप्यां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. Bagi Maria देवाचे माया माप्यां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. Bagi Maria देवाचे माया माप्यां खातीर विनंती करात आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. जसा दिन तसा तान सदा सर्वता आमेन. ये मुझे जिसो आमचे पत्काम काम बक्षी एम कंडाच्या उज्यांतल्या आमकां निवार समय सत्म्या सडकण तुझी काकुलतीची अतिगसल्या सर्गावन पावय. तिसरो मिस्तेर पवित्रोत्मा ओंकार वचन अपोस्तलांचेर देंवता आमच्या पासर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता संवसारांत जावं. Namaan Maria pemberle sum tuje sangat asrem bitar tun sedih mas ding Paul jago sian jizo.
Naman muriek penburlesum tu je sangat asrem bitartun sedem sedem pol jago shenjizo. Naman muriek penburlesum tu je sangat asrem bitartun sedem pol jago shenjizo. Naman muriek penburlesum tu je sangat asrem bitartun sedem pol jago shenjizo. Naman muriek penburlesum tu je sangat asrem bitartun sedem pol jago shenjizo. Naman muriek penburlesum tu je sangat asrem bitartun sedem pol jago shenjizo. Naman muriek penburlesum je sangat asrem bitartun sedem pol jago shenjizo. Naman muriek penburlesum je sangat asrem bitartun sedem pol jago shenjizo. Naman muriek penburlesum tu je sangat asrem bitartun sedem pol jago shenjizo. Naman muriek penburlesum je sangat asrem bitartun sedem pol jago shenjizo. May Bapa kami Putra kami Pawit miyak. Ye muja jisum cepat kam bakshim konda chau chantlam kanivar समय सत्म्या सटकन तुझी काकुल तुझी अतिगस्ल्यां सरगावन पावे. So to misterang ka muriek kudiat mya समय सरगार घेतात. आमचो दिसपडतो ग्रास आजम कांदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Pagayunti Maria Chamay Maupiang Kati Unetikatam Chamarna Chakalayamen. Pagayunti Maria Chamay Maupiang Kati Unetikatam Chamarna Chakalayamen. Pagayunti Maria Chamay Maupiang Kati Unetikatam Chamarna Chakalayamen. Bagaimana Maria dah cemai mau piang kati nanti karatam camar naca kali amen. Bagaimana Maria dah cemai mau piang kati nanti karatam camar naca kali amen. Bagaimana Maria dah cemai mau piang kati nanti karatam camar naca kali amen. Bagaimana Maria dah cemai mau piang kati nanti karatanam camar naca kali amen. Bagaimana Maria dah cemai mau piang kati nanti karatanam camar naca kali amen. Bagaimana Maria dah cemai mau piang kati nanti karatanam camar naca kali amen. Bagaimana Maria dah cemai mau piang kati nanti karatanam camar naca kali amen. Dosa din tasatan sadan sarvata amen. Ye mujajis amche batkam kambakshi em konda chau jantlam kanivar समय सत्म्या सडकन तुझे काकुल तुझी अतिगस्ल्यां सरगावन पावय. पांचसो मिस्तेराव काय मरियेक सर्गा संसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. आमच्या पासर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. Naman muriek penburlesum tuझे संगत आश्रय बितारतून सदैव आणि सदैव फळ जगू शेंजीस. Naman muriek penburlesum tuझे संगत आश्रय बितारतून सदैव आणि सदैव फळ जगू शेंजीस. Naman muriek penburlesum tuझे संगत आश्रय बितारतून सदैव आणि सदैव फळ जगू शेंजीस. Naman muriek penburlesum tuझे संगत आश्रय बितारतून सदैव आणि सदैव फळ जगू शेंजीस.
Namahan mo rin pemberlesum tu je sangat asrem bitartun sa dewas ting fall jagusyen jiso. Namahan mo rin pemberlesum tu je sangat asrem bitartun sa dewas ting fall jagusyen jiso. Namahan mo rin pemberlesum tu je sangat asrem bitartun sa dewas ting fall jagusyen jiso. Namahan mo rin pemberlesum tu je sangat asrem bitartun sa dewas ting fall jagusyen jiso. Namahan mo rin pemberlesum tu je sangat asrem bitartun sa dewas ting fall jagusyen jiso. Namahan mo rin pemberlesum tu je sangat asrem bitartun sa dewas ting fall jagusyen jiso. Mahimang Bapak, ani Putak, ani Pawit at Miyak. Ye muja jisu, cipat kam bokshi, kanda chaujan tlam kaniwar, samisat mea sardkan tuji kaku tuji hadgas liang sargawan pawai. Namaraniye kaku tuji maye, namanam cha jiwa, hambratani barwasha, tukami ulo martau, ami perdeshi vechi balaka, yadu kacha kontasta, askar uskar sod, ami tududan kertau. Tortam चेशकाये तुझ्या काकूचे डोळे आमचे पडती आणि या परदेशा उपरांत तुझ्या कुचे सदैव फळ जिसू कंदाकय ये दयाळी ये मोगाळी दुलबी औंकारी मरिये बागेऊन ती देवाची माया पासो विनंती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. तुझ्या नावानामी सांगाता मेळ्या संतोष भरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पोन आमी समरमता सर्गीन जेवणां तुझ्या आमी बागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सडवोंदारा उपकारांस तुझ्या अर्गां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केला कुर्साच्या मरणांत जिवीत दिला सोम्या तुझ्या नावान सांगाता मेळ्या संतोष भरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पळोवन समरमता सर्गीन जेवणां तुझ्या आमी बागेता. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो सांजुजाच्या भक्तिकांनो नव्यानाच्या दुसऱ्या दिसाच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. आयचे दिसाचो संदेश बाबार्थ आनी बरोबरचो कुटुंबांत भलायकी जोडोवंक अजापांक घडोवंक कारण जाता. सांजूद तद्देव पिडेस्तंचो विनवणेदार म्हणलें आज संदेश नियाळतना समेस्त पिडेस्तां खातीर आमी आज मागता. हे संदर्भार अर्गानी देसां पासत मिस्तिता फबियानी जेसे मेंडोन्सा दो खातर देवदीन एलोसियस रिकुना अचात्म्या मिस्तिता मेबल रेबल्लो उद्यावर
ಅರ್ಗಾಮಿಸಿತ ಗೀತಾ ಪಾಯಸನಿ ಕೂಟಂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು माइक जरले सरपसुत गुणजावच्या ते खातीर मिसिता किशोर मॅनेजर्स कुवेट अर्गानी ते पसूत मिस भेटयता नेरी सेरावो IC कॉलनी मुंबई हे सर्व मागता असताना ते रितीन सांजुदामारी पालाबलेल्या बऱ्यापणा अर्गासन भेटयतात जेसन सल्डाना पवित्र काळजावडो राजन शेट्टी मुंबई गेविन डिसोजा विक्रोली मुंबई ग्रेगरी वेगसनी कुटा मागरार एस्टन आणि एशल लुईस पडुकोणे जोकिम डिसोजा बेंगलुरु चार्ल्स आणि मोंती सांतुमायर गंजिमठ प्रत्येक मिस भेटयता विल्मा फर्नांडिस विक्रोली मुंबई विन्सेंट डिसोजा आणि कुटाम मडंग कापू शैनीच्या बऱ्या भलायके पसोत मॅक्सिम मॉरस आणि लायनल सिक्वेरा मुंबई दोळ्यांची दिस्ट आणि सुडाल उलोंक देवदिन लॉरेन्स डिसोजा जत्म्या पसोत 30 आणि 8 वर्सां सोगडासकडून मिस भेटयता एलिझा तावरो वसई मुंबई देवदिन प्रेसिल्ला पिंटो जत्म्या पसून मिस भेटयता डॅनी पिंटो पेरमोदे देवदिन पास्कल कुटिना जत्म्या पसून मिस भेटयता रेमेडिया कुटिनो सांसूदवाडो देवदिन डेविडिटा मिरांदा जत्म्या पसून मिस भेटयता जूली रेबेल्लो वसकावेरी हे सर्व पसून मागे आम्हा समेस्तं पसून मागया जे कोणा मागतान बसिला सुगडा आसकडून तांच्या बसोत या मिसेच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याची नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचे एक वड तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते मंगळ भाव भयणो भवतान आणि बरवशान आमी हांगासर जमल्या देवातावन आणि सांज जुदाच्या मजतीन उपकार मागून घेवंक देखून आयचो विशय आमी आतांच आयकलो पाद्रमान सांगलें हे विशय मनात धरून तशेंच देवाची कृपा मागून भक्तीपणान मिस भेटोवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवालाचे बक्षांनी आमी जोडून घेवया. सर्व सांगता म्हणया हांव पत्की सोप वेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्हा विचारून सांगता मनान चिंतून पणान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदां सांगता मरीक सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरिस्पा देवा लागीं विनंती करात पूण प्रार्थना मागता. सर्पवेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदोसां जूद त्या देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलय. ताच्या मागणेच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मांडून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशा की पृथ्वीचे तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. च्या नांवान ताका
केल्ले हे मागणे पिडेस्तांक बरें करतलो आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदरलेली खंयचीय पातकां ती जावं ही ताका बक्षतली. देखून तुमची पातकां एकामेकाक उसारून सांगा आनी एकामेका पासून मागा, तर तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मनशान केल्ले मागणे भोव चड शक्तिवंत आनी फळादीक. एलिया आमचे बरीच एक मनीस गांवार पावस येनाय म्हणून ताणें काळजांतान मागलें आनी 3.5 वर्सां पावसाचो एक तेंबो लेगून पडलो ना. परत्यान ताणें मागलें आनी तवळ मळबान पावस वतलो आनी भुमीन परत्यान फळ दिलें. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचे भितरलो कोण एकलो स्वताचे वाटे तावन पयस सरत जाल्यार आनी दुसरो एकलो ताका पाटी हाडीत जाल्यार तो इतलें जाणा जावं, जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेतावन पाटी हाडटा तो एक आत्मो मरणांतलो वाटयता आनी जायत्या पातकांचें भक्षणें जोडटा. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. सर्वेस्पर जर आमचे सवेनांतलो जाल्यार हे इस्रायलाचे गायन. सर्वेस्पर आमचे सवेनांतलो जाल्यार आमची गत कितें जावं पावती. रागान जळोवन आमचेर उठलेले मनीस आमकां सगळेच गिळते. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. तवळ आवरांत आमी बुडतेलीं आसल्या उदकाचो लोट आमकां ओडीत व्हरतो आसलो. ताची भिरांकुलारां आमचे वयल्यान गेल्या बगर रावची नातलीं. ताच्या घासांत पळोवंक सोडिनातलो देव सदेव सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशू. सौम्य जेजू ताची वाट पळयत राविल्ल्या लोकांच्या जम्यान ताका संतोशान स्वागत केलो. तेदवा थंयच्या सिनागोगाचो जाहीर म्हळ्यार नांवाचो अधिकारी थंयसर येवन जेजूच्या पांयांक पडलो आनी ताणें आपणाच्या घरा येजय म्हणून परतून लागलो. कारण सुमार 12 वर्सां प्रायाची ताची एकलीच धूव मरणाच्या तणीर आसली. जेजू भायर सवन वेतासतना लोकांचे खेटीन चिड्डातलो. 12 वर्सांचो रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतरी एक स्त्री आसली आनी तिका गूण करूंक खंयच्याय वैजा निमती जालें ना. तिणें जेजूच्या फाटल्यान येवन ताच्या वस्त्राचे देगेक हात लायलो आनी तेच घडये तिच्या रक्ताची झर सुकली.
तेव्हा जेजून विचारलें, कोणें म्हाका हात लायलो? सगळ्यांनी आपणें न्ही म्हणून सांगतस पेद्रू म्हणालो, मेस्त्री, लोक सक्कळ तुजे भोंवतणी वेडो घालन तुज्या आंगार पडटा. पूण जेजू म्हणालो, कोणेपणी म्हाका हात लायलेलो तें खंडीत, कित्याक म्हजें तोंड सकत भायर गेली आनी तें म्हाका कळना. तवळ ती स्त्री आपलें केल्लें तें आनी गुपीत दवरूंक जायना म्हूण समजून कांपोवन मुखार आयली आनी जेजूच्या पांयां पडली. खंयच्या कारणा खातीर आपणें ताका हात लायलो आनी कशी तक्षण ती बरी जाली तें ती सगळ्यां वजीर सांगूंक लागली. तवळ जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वचूं. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तुते मोगाळ भाव भयणो, आयचो विशय जावन आसा भावार्थ आनी बरवसो भलायकी जोडूंक आनी अजापा जोडूंक आमच्या कुटुंबांत कारण जाता. तशेंच सांत जूद पिडे संगतीर विनयनसो व्यक्ती सांत जावन आसा. म्हणून मोगाच्यानो भावार्थ आनी बरवसो कितें म्हणलें आमी सक्कळ जाणाव न्ही. आमी भावार्थाची उसारणी करता, सत म्हणटा. मागीर आमकां भावार्थाचें 4 विधानां आसात. भावार्थाचें विधान, बरवशाचें विधान, मोगाचें विधान आनी दुखीचें विधान. आज ह्या 2 विधाना विशयांत, ह्या शगुणा विशयांत भावार्थ आनी बरवसो असो इल्लोसो नियाळ केल्या. आनी ह्या भावार्थ आनी बरवशे वरवीं आमकां बरेंपण लाभता, आमची पिडा गूण जाता, आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत अजाप जातात म्हणल्यार आमी समजून घेवया. भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार आमी एक देव तेग जण आसात म्हूण भावार्थाच्या उसारीन आमी म्हणटा तें ही 7 आमी पांच येता. तुमी हांगासर आयल्यात जाल्यार तुमकां भावार्थ आसा देखून तुमी हांगासर आयल्यात न्ही. भावार्थ देवाचेर, देव सोर पदवेदार, देवाक कांयच असाध्य ना. देव सर्वांक बरें करता, बरें फावो करता, पिडा गूण करता, आमकां दिसपरतो ग्रास तो फावो करता. ही आमची फाती न्ही, आमचो भावार्थ. तशेंच जेजू देवाचो पूत म्हूण आमी सत म्हणटा. तो संवसाराक येवन ताणें आमची सोडवण केली, आमकां सासणें जिवितान जोडून दिलां म्हूण आमी पात येता. वो भावार्थ. बरवसो म्हळ्यार कितें? बरवसो म्हळ्यार आमी भावार्थान देवा मुखार येवन मागले वेळार देव आमकां दितलो, आमकां मागलें मेळटलें. हो जो आमचो बरवसो. जेजू आमकां सासणेचें जिवीत दितलो जर तर आमी ताचें उतर आयकून ताचें जिवीत ताच्या उतरां प्रमाणे जियेता जाल्यार आमकां सासणेचें जिवीत आमकां लागतलें म्हणून आमी बरवशान आमची मागणी आमी करता. हो जो आमचो बरवसो. आमच्या सालत्या जिवितांत जर तर तुमी एका दाक्तरा कडसून येतात पिडा आयल्या वेळार, तुमचो भावार्थ दाक्तरात न्ही. दाक्तर शिकिल्लो मनीस, ताका पिडा कितें म्हणून कळटा, तो तपासणी करून पितें कट्टा म्हणल्यार ताका कळीत आसा म्हणल्यार हो भावार्थ. आनी हो दाक्तर सकयल केल्या मागीर म्हाका वखदां दिता, ह्या वखदा वरवीं म्हजी पिडा गूण जातली. हो म्हजो बरवसो. वय अशें आमचो भावार्थ आमकां बरवसो ना जाल्यार आमचें जिवीत व्यर्थ, आमच्या जिविताक मोलूच ना. आमच्या जिविताक मोल आसा केन्ना आमचें जिवीत भावार्थाचें बरवशाचें जाता तेन्ना आमच्या जिविताक अर्थ आसा. भावार्थ वरवीं जायतीं अजापां घडल्यांत.
ह्या संवसारांत सुरवेच्या संवसाराच्या सुरवेर तावन जायते दाखले आमकां पवित्र पुस्तकान वाचूंक मेळटात आनी जायत्यो दाखले तुमकां दिवी येत पूण थोडे दाखले हांव तुमकां सांगता पर्ण्या खरांत पर्ण्या सल्ल्यांत जो पत्रियाक ग्रस्त मनीस असली आस्त का आसली पूण कितें जाता देंवसार थाका येवन ताचेर पिडा हाडटा सगळें आंग ताचे रुव्यान बगता ताचे आस्पदीक पुरा नाश जाता भुरगीं मरतात पूण जो पत्र्याक बाबत साणिना ताणें देवाचेर बाबत दवरलें म्हळें देवान सर्वेस पावन दिलें ताणें काडून व्हेलें सदैव जावन सर्वेसपाचें नांव इतलेंच खंडीत जावन ताचो बाबार्थ घट आनी बाबार्थान जियेलो आनी बरोवसो आसलो देव एक दीस म्हाका बरो करतलो म्हजी आस्त म्हाका पाटी दितलो वय ताणें बाबार्थ सणूंक ना बरोवसो सणूंक ना आनी तो देवाचे विरोध पुरपुरूंकच ना आनी देवान ताका बरो केलो आनी ताची आस्पदीक भुरगीं बाळां ताका पाटी दिली ताच्या आस्पदीक दट्ट मापान ताका मेळ्ळीं आयच्या सुवार्थ धर्मी आयकलें ती स्त्री रक्तस्रावन 12 वर्सां वळवळटली खंयच्याय वय जावंक बरें करूंक जावंक ना तिका भावार्थ जेजू विशयान तिणें आयकल्लें तिणें फाटलो जेजू फाटल्यान वचूंक ना पूण जेजू त्या वाटेन येतना तिणें फातयेली जेजू खंडीत जावन म्हाका बरो करतलो म्हणलो हो बरवसो देखून ती येता गुटान जेजूचें आंग बसर आपडटा जेजू त्या वेळार कळटा ताचे तांव सकत भायर सरली आनी ती स्त्री तक्षण बरी जाल्ली आनी जेजू कितें म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो मोगाच्यानो आनी एक घडीत जेजूच्या काळार गरिल्ली तर जकेवस लुकाच्या वांजेलांत 19 वर्सार जाकेव तो पिडेस्त आसलो गी कुडीची पिडा ताका नासली पूण दुसरी मोतीची आंतरीक पिडा ताका आसली पयशांची पिडा पयशांचो आंगालाप ती पिडा ताचे थंय आसली ताका सूख आसलें गी आस्त सुमार पयशे सुमार केल्ले दुसऱ्यांक नागोवन गी भ्रश्टाचार करन गी लॉंच काण येवन ताणें ताचे पयशे केल्ले ताणें ग्रेस्तो जाल्लो पूण ताच्या जिवितांत सवस्काय नासली समाधान नासलें ती एक पिडास जेन्ना जेजू ताच्या घरा वता तो कितें करता जेजूक स्वागत करता ताच्या घरांत जेजू ताच्या भितर रिकता ताच्या घरा भितर रिकता आनी सगळो दीस ताच्या सांगता करशिता आनी त्या वेळार कितें करता म्हाका भाव भयणो जाकेव जेजूची उतरां आयकून सगळोच बदलता थंयसर ताचे बरवसो उब जाता आनी म्हणटा सम्या जें कितें म्हजें तें आसा आस्त हांव दुबळ्यांक दितलो जो कोणाक हांवें नागयलां तांकां 4 वांट्यांनी फाटीं दितलो थंयसर ताका भावार्थाचें देणें मेळ्ळें बरवसो मेळ्ळो आज ही हांवें केल्यार जेजू तें बसयता सासणेचें जिवीत म्हाका लाभतलें जेजून बसून शांती समाधान लाभतलें म्हज्या पयशांनी म्हज्या आस्तींत म्हाका समाधान नासतलें आनी आसचें ना हाच्या उपरांत जेजू म्हज्या जिवितांत आयला म्हाका खंडीत जावन म्हज्या कुटुंबाक समाधान शांती संतोश आनी आत्मीय ग्रेस्त म्हाका लाभतली म्हण पातयेता आनी हें ताका मेळटा आनी जेजू म्हणटा आज ह्या घरांत सडवून आयल्या मोगाच्यानो आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जिवितांत आमकां अजाप जावची नात गी जातलेंच पूण गरज भावार्थ देवा थंय एका निजा देवा थंय न्ही रचने थंय पूण रचणारा थंय न्ही संवसारी वस्तू थंय पूण देवान आमकां कितें दिलां तें आमी घेवन त्या प्रमाणे जिवचें कश्ट पिडा समस्या
हे पुरो आमच्या जिवितांत आतात आसतले पूण भावार्थाच्या मनशाक बरवशां जिवाच्या मनशाक देव खंडीत सांडून घालिना बऱ्या मनशांक देव केदीं सांडून घालना हो आमचो भावार्थ आसा जाय आनी देव आमकां खंडीत जावन सांडून घालिना मोगाचे न्हू हे घडीत 2 घडितां म्हजे ह्या जकेजीन हें घडिल्लीं लोकां थंय घडिल्लीं हें सांगता थोड्या वर्सां आदीं एक तरणे काजर जोडें तांच्या रेस्पेर हांवें केल्लें काजर जावन सुमार 1.5 वर्सां उपरांत संजेच्या मिसा उपरांत हें बंबय शारांत जाल्लें अंधेरींत हांव ती विगाड जावन आसलो आनी संजेच्या मिसा हें जोडें म्हाका मेळूंक येतात दुखेस्त दिसतात हांवें म्हळें कितें जालें फादर तुमचे कडेन उलोवंक जाय हांवें म्हळें बसा आनी ती स्त्री उलयली फादर फाल्यां हांव आस्पत्रेक एडमीट जाता कितें जालें तुका म्हज्या कुसव्यांतल्या बाळाक गर्भपात करून काडटा कित्याक करताय तें म्हणल्यार फादर 2 म्हयन्यां पयलीं कितें की म्हाका कठीण दूख सुरू जाली सोसूंक नासतना हांव दाक्तरा कशी जाली दाक्तरान म्हाका दुखीच्यो गुळयो दिल्यो जाल्यार दूख उणें जावंक ना परतून दाक्तरांनी चड पावर आसल्यो गुळयो म्हाका दिल्यो त्यो काणयो तांती म्हाका समाधान जाल्लें ना हांव वळवळटलें मागीर दाक्तर म्हाका इंजेक्शनां दिलीं दुखीची तोळ हांव नेना आसलें हांव गर्भेस आसलें म्हूण पूण काल गी पोर कोणा दाक्तरा कशें गेल्ले वेळार सोनोग्राफी करता आसतना हांव गर्भेस जालां बाळ 3 म्हयन्याचें पूण हें बाळ स्वाभावीक दिसना तें डॅमेज जालां त्या वखदा वरवीं आनी जर तर हें बाळ थंयच्या कुसव्यांत आसा तें एक थंय तो तुज्या कुसव्यांत मरतलें गर्भांत मरतलें नाजाल्यार जल्मा काडल्यार तें कांयच उपकारा पडचें ना इट वील बी वेजिटेबल देखून दाक्तरान सांगलें तें खाण गर्भपात केल्यार बरें म्हूण हांवें ताका कितें सांगचें हांवें सांगचें तुका कर या करिना म्हूण हांव सांगिना हांवें म्हळें मोगाळ भयणी हें भुरग्याचें देणें तुका कोणें दिल्लें देवान म्हणालें तें रसलें देवान तुज्या कुसव्यांत तुज्या गर्भांत घाल्लें जीव देवाचो तुजो न्ही जर तर तुका नाका हें देणें दिल्लें जेजूक तूं सांग जेजू तुवें दिल्लें देवा तुवें दिल्लें हें काणयेक हें देणें म्हाका नाका ताका हांव जिवची मान उडयतां म्हण ताका सांग म्हळें आनी उपरांत हांवें म्हळें देवाक कितलो वेळ जाय ह्या बालशाक बरें करूंक आनी 7 म्हयने आसात न्ही कितले म्हयने जाय कितले हप्ते जाय देवाक वेळ नाका घडयेन बरें कर हें सत म्हणटाय गी म्हळें वय फादर तर हांव तुका साक्रामेंताक व्हरतां थंयसर तुजे पासून आनी ह्या भुरग्या पासून मागतां मागीर तुमी जेजूक सांगा तुमी कितें करतात त्या भुरग्याक बालशाक तांकां दोगांयकी हांवें साक्रामेंता मुखार आपोवन व्हेलें ताणें दिमी गेली हांवें हात पयलें जेजू लागीं हांवें मागलें समिया तुज्या नांवान हांव मागतां तुमी हें देणें दिल्लें ह्या भुरग्याक बालशाक बरें कर अजापानी म्हूण मागलें उपरांत हांवें तांचे वयर हात दवरून मागलें मागीर ताच्या पोटाचेर हात धरून बालशा खातीर मागलें उपरांत मागून जाल्या उपरांत तांकां सांगलें तुमी हांगासर रावा थोडो वेळ तुमी कशी या जेजूक तुमी सांगा तुमी कितें निर्धार घेतात तें आनी भायर आयलो सुमार 20 मिनटां ती थंयसर आसली उपरांत भायर आयली म्हाका मेळूंक येता रडून आयल्यात कितें जालें गे म्हळें फादर तुमी मागता आसतना म्हज्या सगळ्या जिवांत वीस सकत गेल्ल्या बरी जालें आनी तुमी म्हज्या पोटाचेर मागता आसतना म्हज्या काळजांत तें बाळकान उलकी मारली हांव पातयेतां जेजून ह्या बाळाक बरें केलां म्हूण तें पातये म्हळें सदमन जेजून बरें केलें म्हण पातयेवन त्या भुरग्याचो मोग कर सदांच सांग त्या भुरग्या कडेन उलय तूं म्हाका जाय
तुजो मोग करता म्हण भुरग्यां कडेन सदांच उलय आनी हर एक दीस येवन सक्रामेंता मुखार उलय म्हण सांगलें आनी तिणें केलें. मागीर 7 म्हयन्या उपरांत तें बाळ जालें. भोव अपुरबायेचें भुरगें भलायकीवंत बरें ताका क्रिस्तान म्हूण नांव दिलें. हांवें ताका बाप्तिस्म दिल्लो. म्हज्या भाव भयणो भावार्थान बरोवशा मागणें देव केदांच देवाक वेळ ना बरें करूंक आमचो भावार्थ गरज. आनी एक घडीत म्हाका भाव भयणो अक्रिस्तांव स्त्री हांव भायल्या गांवांत मिशनरी जावन गेल्लो. जमैका गांवांत एका पयशेले हळड्यांत हप्त्यांत एक फावटी तांच्या दुबळी हळडी एकदम दुबळी तांकां सुमार रावंक घर ना. सुमार घरां लागून थंय वचून भुरग्यां कडेन आमी भुरग्यांक एकठांय करून सुमार संजेचे 4 वरां वचून भुरग्यांक पयत पुस्तकाचें वाचप आमी वाचून नियाळ करतले. हांव सांगतलें हांव क्रिस्तांवणी ती खंयच्याय धर्माक सरवायली न्ही. जेजूची वळख नातली. अशें एका स्त्रीन ताच्या घरांत ल्हानशा घरांत आमची कदलां दवरूंक जागो दिल्लो. एका दिसा सोमार गेल्ल्या वेळार ती स्त्री म्हाका दिसूंक ना. तिची दोगां चेडवां भुरगीं येता आनी दुसरीं भुरगीं व्हडल्या चेडवाक आमी बाप्तिस्म दिल्लो. आनी त्या दिसा ती दिसूंक ना. सकळ आमचें हें जाल्या मागीर भुरग्यां कडेन 6 वरां भायर सरतना धूव आयलें. फादर मम्मीन सांगलां तुमी येवन मागा जाय म्हण. कितें जालें ती बरी ना आंतुळणार आसा. हांव भितर गेलो. भितर येतना म्हणाली 4-5 दीस जावन म्हाका उठोवंक जायना फादर. पांय सुजले दोगी पांय सुजले दूख आली. माग म्हळें अक्रिस्तांव स्त्री तिचें नांव जॉन म्हूण. हांवें मागलें जेजूचेर पातये आनी जेजू तुका बरो करतलो मागलें. आनी मागून हांव पाटया म्हज्या इगर्जी गेलो. 24 किलोमिटर्स पयस इगर्ज. राती 8 वरां म्हाका फोन येता. फादर थँक्यू. म्हजी पांयाची सुजू एकचपणी देंवून गेली. आतां दूख ना. उबें रावलां चलतां. घडयेन भावार्थ देवा थंय मोगाचें न्हू. देव कितलो मोगाळ कितलो काकुळदार. आशेत आमचे तावन एकच ताच्या एकल्याचेर मात भावार्थान आमी जिये जाय. ताचो एकल्याचो मात्र मोग करे जाय. आज आमचो भावार्थ पयस जाला मोगाळ भाव भयणो. आधुनीक काळार आमकां सकयल मेळटा ह्या संवसारांत देव विसरून गेला. आमच्या कुटुंबांनी मागणें उणें जालां. भुरग्यांक दोतोन आमी शिकयना. आमच्या कुटुंबांनी भावार्थेचें शिकोवन तांकां आमी दिवंक आमी विसरता. आमी विसरता आनी तांकां दिना. दुसरें विसरलें पूर दिता. आज ल्हान भुरग्यां कडेन सवाल केल्या भावार्था विशयान तांकां तांच्या कडेन जापी नात. म्हाका कितली बेजारायची गजाल. तर आज आमी आमच्या कुटुंबांनी मागणें रजार करूंक प्रयत्न कर. दिसपट्टें मागणें दिसपट्टें पवित्र पुस्तकाचें वाचप. ताचो नियाळ पवित्र पुस्तकां पवित्र बूक आमी वाचूंक जाय. भुरग्यांक आमी तें बूक सांता मोगत्याचें बूक वाचूंक दी जाय. तो व्हड तांचो भावार्थ वाडटा. जर तर म्हजो भावार्थान वाडला. म्हज्या आवयन जेजू विशयान काणी सांगली. जेजू विशयांत ताच्या वापरा विशयान म्हाका सांगलें ल्हानपणार. म्हज्या आवयक वाचूंक बरोवंक कळनासलें पूण वांजेल्या विशयान सकट गोता आसलें. ती सदांच म्हाका म्हज्या भाव भयणीक जेजूच्या विशयान सांगताली. सांजेचें सदां मागणें सुखान नासलें. आनी तिणें आमकां सांता भक्ताचें बूक हाडिल्लें वाचूंक. तिका वाचूंक येनासलें आमकां वाचूंक सांगताली. ह्या वरवीं म्हजो भावार्थ म्हज्या भाव भयणीचो भावार्थ चडलो. आमच्या कुटुंबांत आमची चड ग्रेस्तकाय न्ही पूण ग्रेस्तकाय आसली मोगाची मागण्याची. आत्मीक ग्रेस्तकाय देवान आमकां भरपूर दिली. म्हजें मालगडें भयण माद्र जालें आनी हांव सेमिनरीक गेलो. वय मोगाळ भाव भयणो हें जाय आमकां आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ मोग आनी भावार्थान आमची मागणी आमची कुटुंबां आमी बांदून हाडूंक जाय. आनी तेन्ना आमच्या कुटुंबांनी अजपां जातली. आमकां भलायकी मेळटली. कुडीची आत्म्याची मतीची भलायकी आमकां मेळटली. तर आज आमी हांगासर आयल्या ह्याच भावार्थान नेगी भावार्थ देवा थंय तशेंच आमी पातयेता. आमचो सांत
पात्रोन सांत जूद देवा मुखार आसा तो सांत तो सदांच आमचे भितर मागता म्हूण आमचो भावार्थ आनी तो मागून आमकां धाडटलो म्हूण आमचो तो बरवसो जावन आसा पिडेस्तां खातीर तो विनवणी करताच तर ताच्या मुखार त्या पांया मदीं आयल्यार तो आमकां फाटीं धाडिना सांत जूद देवा लागीं मागून जेजू लागीं मागून आमकां गरज असलें खंडी जावन धाडटलो आमची पिडा शिडा गूण करतलो आमच्या समस्ये परिहार करतलो तर आज आमी देवाक अर्गां दिया आमकां दिल्ल्या ह्या सांता पासून तशेंच आमकां मेळिल्ल्या ह्या भावार्था पासून देवाक अर्गां दिया आनी भावार्थान जियोंक त्या जेजूची कृपा मागया तशेंच आंकवा मरयेक आमी आमच्या जिवितांत प्रथम स्थान दिया सी भावार्थाची व्यक्ती जावन आसली तिचे वरी तिच्या भावार्थाक लागून जेजूचें पयलें असर हें एका कुटुंबांत जालें त्या काजराच्या माटवांत तर मरी आमकां सोडून घालची ना मरी एक आमच्या सांगाता घेवन तिच्या सांगाता आमी आमच्या जिविताची मेटां चलया आनी एक दीस देव आमकां खंडीत जावन सासणें जिवीत आमकां फावो करतलो म्हणून ह्या बरवशेन आमी जिवया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बाबा सर्गींच्या घेऊन घेवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दे आमकां बोल हुंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका आबा बापा सर्गींच्या घेऊन घेवा रक्ता मासान क्रिस्ताच्या ते आमकां बोल. म्हज्या भाव भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनकरी महिमेक आमच्या नेक्या पयसवेच्या आदावा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा भगवंत धर्मता सांत जोदान आपणें आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत भरयलें. तेच सडवण आमच्या काळजाच्या मनशांक आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सडवणीच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा देव उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतेची खुणान जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर तीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दरबारां सांगाती संतोषां तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग
Usagi tuka jai, Usagi tuka jai 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 jai, Usagi tuka jai. Sarvespara navi, Yetata ka jai, Usagi tuka jai 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 jai, Usagi tuka jai. बापा कलस्तम पवित्र तुमचं सगळा पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वार वतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. Sumya Jesu ami hovundo kata, ani heka sintle piyeta, title potitu vaibhavan Yesu, ami tujhe mar परगरता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी वडास करता आनी वो जिवीत असो उणण सडवेंची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तेजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा, पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा नी सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेले अंत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करे. तांकां तुजी इस्तगती दंतरलेल्या समेस्तां तुजें परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो करे. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माय संगती तिचो पती भगेवंचूचे भगेवंत धर्मदूता भगेवंचूतात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. भावार्थान आनी बलवशान मागल्यार देव आमकां केदींच तिरस्कार करचो ना. आमची मागणी तो आयकता. ह्या भावार्थान आमची काळजां मनां देवा ते उबारन जेजून शिकयल्लें मागणें आतां आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्रगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता.
तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सर वायटांतले विज्ञान वरांतले पिडेशरांतले आमकां निबार आनी दया करून जिवितां सुवस्के आमकां दी सर्गींच्या सुख आनी आम सर्वंद जेजू क्रिस्ताचें येणें बलवर्शान अतिरिक्त आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली आमकां वाटाय कित्यार सोडकी पृथ्वेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दमता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटां सांबाळ तूं जियेताय राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती आमी पटोवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सुभागी म्हाका फावना तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली मगळ बाबडीनो क्रिस प्रसाद वेळवो सोम्याचे मासुंड्यार पी सेवक वेतांव भक्तीन कुमगारां बी सेवसो जिबेरी सेवेर आतारी सेवेत तुमची खुशी पूण सेवता आसतना आतार सेवतल्यांनी अशें सेवसो अशें चिमटेन धरसो न्ही वा अशें सेवसो न्ही वा अशें धरसो न्ही आतार दवरल्या उपरांत भक्तीन तुमी सेवसो सेवल्या उपरांत ल्हान कुडके आसात पडलेले ल्हान कुडके आमच्या हातान आसा दोळ्यान दिसता दोळे दिसनात पापूड वेचे न्ही हात पापूड वेचे आनी कुडके सकला घालचे न्ही ताजेर पांय दवरता हांव हेरांगे पांय दवरूंक कारण जाता हांव तितूचे कुडी रक्ता विरोध आमी गुन्यांवकार जाता हांव ती करून हें करचें न्ही जागृतायेन कुमगार घेवंक भक्तीन कुमगार घेवंक उलो दिता ल्हान कुडके आसा जाल्यार मूठ मारा तुमच्या जाग्यार वसा मूठ सोडून जिबेर आसलेले जिबेन तुमचे ते आसलेले कुडके तुमी सेवियेत जेजूक फावो तो मान दिवन कुमगार सेवंक तुमकां उलो दिता क्रिस्ताची कुडार मुझे लालेता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बागर म्हाका म्हज्या कर्या जिवा काळीज मुझे लालेता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बागार म्हाका म्हज्या कर्या जिवा बलिदान कलवारीचे अर्पण राया जेजूचे समाधान हाडता म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे तूं सोम्या म्हजो आदार आनी बरवसो जाजीन वाटे सांगात म्हजो तूं सोम्या म्हजो आधार आनी बरवसो जाजीन वाटे सांगात म्हजो काळीज म्हजे लालेता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बागार म्हाका म्हज्या कर्या जिवा
म्हज्या खऱ्या जिवा. तुझे थंय धांवून येता सोदून तुजो आसरो, सोदून तुजो आसरो. म्हजे सर्वस्तु तुका दिता, ना कोण म्हाका दुसरो, ना कोण म्हाका दुसरो. तूं सोम्या म्हजो आधार आनी भरवोसो, जाजिने वाटे सांगात म्हजो. तूं सोम्या म्हजो आधार आनी भरवोसो, जाजिने वाटे सांगात म्हजो. हो काळीज म्हजे लालयता तुका, म्हज्या मोगाळ देवा. नाविशेर तुजे बागार म्हाका, म्हज्या खऱ्या जिवा, म्हज्या खऱ्या जिवा. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, भगवंत जुता देवाच्या जैतिवंत मरणा बसत आनी ह्या नव्याच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला, तातूंत घेतलेल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्रात्म्यान आमकां भर, आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर्थ करून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाक ह्या मिसाक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव बरो स्वागत मागतां, अभिनंदन पडयतां, देव बरें करूं म्हणटा, देवाची आशिर्वादां मागतां. नोवेनाचो दुसरो दीस विशेष करून भावार्थ आनी बरवसो कुटुंबांत भलायकी जोडूंक अचपांक घडोवंक कारण जाता म्हणलो संदेश आज दिता आसतना पिडेस्तां खातीर विशेष करून मागतां. तुमच्या घरांनी पिडेस्तां आसात, आस्पत्रेनी पिडेस्तां आसात, आमकां एका ना एका रितीची पिडा आसा. ही सर पिडा आज समर्पण दिवया. पेल्या खातीर विशेष करून आमी मागया आनी खंडीत देव आमचेर भरपूर आशिर्वाद घालता. फाल्यांच्या दिसा आयचे बरीस मीस सकाळी 9:30 वरार आसतलें, 9:15 वरार तेर्स, 9:30 वरार मीस, उपरांत 9 सक्रामेंताचें आराधन आसा. शनिवार पर्यंत देखून सुख नासतना जे कितें तुमी 9 दिसांचे 9 करता म्हणून बसवणी केल्या आनी प्रती इरादो दोन तुमी येते सवा करतात, खंडीत तुमकां भरपूर रितीन तुमी मागले मेळटा म्हणलो बरोसो आमचो. त्या खातीर तुमचे बसत आमी निरंतरी मागता. संगतास येवचे आयतारा कोंपरीचो आयतार त्या दिसा मीस सकाळी 8 वरार, उपरांत 9 ताजे उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. हे चलोवन व्हरता मनादी बाप अनिल SVD डिवायन रिट्रीट सेंटर मुल्की हांगा तावन ते येतले. देखून व्हडा संख्यान त्या दिसा 8 वरांच्या मिसाक येवंक तुमकां आपोवणें दिता. त्या दिसा सक्रामेंताच्या आशिर्वादाच्या उपरांत सर वाहनां बेंजार हांगासर पुंतळार आमी करतले. तुमच्या घरांनी आसलेलीं सर वाहनां नितळ करून हांगासर मैदानार तुमी मांडून दवरची. आमी खंडीत त्या दिसा विशेष करून मागून तुमच्या वाहनाचेर आशिर्वाद मागतले. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयलेले मनादी बाब अल्टर मेंडोन्सा सिनियर पाद्र्याप. अल्टर मेंडोन्सा 2 पाद्र्याप आसात, एक ज्युनियर आनी एक सिनियर, आनी पाद्र्याप हांगासर आसात. तो अनुभव तांकां तांच्या जिवितांत आसा. भारता भायर परगांवांत तांणी मिसां वावर केल्लो आसा. भारतांत, मुंबयंत, गोंयांत, हांगासर
तांणी हांगा वावर केल्लो आसा प्रस्तुत SVD किरें थंयसर ते आपली सेवा दिवन आसात. आयच्या दिसा ह्या नोवेनाक येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन विशेष करून आमचे खातीर मागलेल्या बाबा न्हू तुमचो मनपूर्वक उपकार पावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तुमकां देव बरें करूं. तशेंच आमचे लागीं स्टॉल आसा. स्टॉलाक भेट दियात. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, बेंजार केल्लें तेल, बेंजार केल्ल्यो उदक, तशेंच बेंजार केल्ल्यो रेलिको, कोंतां बिंतिन्यो इत्यादी आसात. इमाज्यो आसा संतांच्यो, त्यो घेवन तुमी तुमच्या आत्मीक झुजा विरोध जावच्या झुजांत जैत जोडूंक ह्यो वस्तू उपकारतात, ज्यो वापरूंक ताजो फायदो जोडूंक तुमकां आपोवणी दिता. दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन आयुर्वेदीक वखद आमचे लागीं हांगासर आसा. गांठी दुखीक, गॅस्ट्रीक पिडेक, भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां आनी तेलां ऑफिसान मेळटात, तेमी घेवची. मिसां तुमी ऑफिसान दियात, थंयसर ती घेतात. तुमची तेसां आसात तर ऑफिसान दिवयेत, नांतर थंयसर आसलेल्या बॉक्सान तुमी घालयेत. तुमचे खातीर आमी मागता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्या सूक्त मार्गदर्शन सगळी मागण्याचो आदार आमी दिता. आमकां मेळोन तुमी हाचो फायदो जोडयेत. केदाळाय तुमी येवयेत, हप्त्या मदें तुमी येवयेत. मिसा उपरांत म्हाका तुमी मेळयेत. पुणशेतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसांत तुमी दिवचें. पुंतळाची वार्षिक परब येवच्या ब्रेस्तारा दिसा आमी हांगासर आचरण करता. 28 तारीखेर 27 तारीख बुधवार सांजेर 6 वरार त्या दीस मिसाचें बलिदान आसतलें. बेस्पाचें मीस सांजेर 6 वरार. मिसा उपरांत नोवेन आनी सक्रामेंताचें आशिर्वाचन आसा. येवच्या ब्रेस्तारा सकाळीं 8 वरां सादें मीस आनी 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस आसा. आनी 10:20 मिनटां आसतना हांगासर मुर्दमाच्यो वाती आमी वांटतल्या. देखून वेळार येवन तुमच्यो मुर्दमाच्यो वाती तुमी घेवंक आयतीं जावचें. फेस्ता बाबतींत तुमकां मिसां दिवंक आसा तर तुमी मिसां दिवयेत, ऑफिसान दिवची. फेस्ता तशेंच नोवेनाची मिसां तुमी दिवयेत, ऑफिसांत तुमी दिवची. फेस्ताच्या संदर्भार मुड्दो रावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. मुड्दम तुमी ऑफिसान दिवची. मुड्दमाचे तास रुपये 300 दिवन तुमी हांगासर सहकार दिवचो. तशेंच पिर्जेंत रावंक तुमकां आपोवणी दिता. सादी पिर्जेंत 1000, फेस्त पिर्जेंत 5000 आनी प्रधान पिर्जेंत रुपये 25,000 दिवन ह्या फेस्ता बाबतींत कुमक करूंक तुमकां आपोवणी दिता. संगतास पूण तळत तावन तुमकां जायते बरेपण फावो जालां. आशिर्वादां लाभल्यांत सांजुदा मुखांत्र त्या पासून देवा अर्गां दिवन फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन ह्या फेस्ता संदर्भार कुमक करूंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. मध्यम मुखांत्र मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर भक्तिकांक आमचे प्रणाम. तुमचे खातीर विशेष करून मागलां. तुमकां आमी प्रते रितीन देव बरें करूं म्हणटा. 2 दिसांच्या नोवेनांत दुसऱ्या दिसा तुमी वांटेली जाल्यार सुखन आसतना त्या पासून तुमकां आमी अभिनंदन पठयता. तुमचे खातीर मागता. प्रतिनिधी परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर ह्या पुंतळाक फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन कुमक करता त्या सदानी खातीर आनी सुमेस्त आमच्या भाव भयणी खातीर भक्तिकां खातीर मागता आसतना कळनासतना हें नव्यान तुमी करा. आनी खंडीत देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर देंवतलीं. परत फाल्यां सकाळीं 9:30 वरार सांगाता मेळया. तेरसागी 9:15 वरार सांगाता मेळया. एकामेकाक सांगाता मागया आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां सांगात आमी जोड घेवया. परत तुमकां देव बरें करूं. आयतां नोवेनाक आमी आयतीं जावचें. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो सर्गी समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बागेवून जुत्ता देव सरकारा सांजे तुझ्या जिवनपणाच्या महिमेत जोन आमचे पासून विनंती करतात. सांजुतात देवानी सांत भक्त प्रत्येक जाण मोरी आमची सर्गींची मायांच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्था मारिफात सांगता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या करण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचे हें मागणें भेटयता. तुका आनी धर्म जुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इस्तक दिसा आमी तुका उडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे हें मागणें मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुका परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर लाभ लाभता आनी समेस मनीस देवाक मनवतात.
जेजू आमच्या भावार्थ बोदेशी तू आता गरोस आमच्या मध्ये आसाय म्हण आमी सत म्हणताव तुझ्या पवित्रत्म्या वरवीं आमचे थंय देवा सोने पेल्या सुकोरो मोग वाडय आता आमी बगे उजुता देवाच्या विनवणेन तुझे मारी बादुबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुवें दैव एकुशे प्रमाणे तू जारी करतलोय म्हण आमी बरवसताव ही जेजूच्या पवित्र उदार काळ जा सर आमचे पातीने आमी तुजे थंय दवरताव तुका जो महिमा मान आनी ओगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांज उरता देवा लागीं मागणे या संवसारी जेजूचो सोयरा आनी धर्म जावन आसलेल्या बागे उजुतात देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून दर असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनीची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनुश्य कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इस्तगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कर्स अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्या सो तूं खेरे तुजे रोती जावन आसाय तुझ्या मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी घर जाणून तुज्या पुणशता पतीन आयलां इकडे बरोबर बसया म्हज्या मगरच्या भावानो भयणीनो अशें जायती ते सवां तुमी दिसपट्टे घालतात तुमच्या ते सवां खातीर विशेश करून आमी मागतां त्या गजानाक भुरग्यांक शिकूंक बरी मोत उडासाची सकत आनी डिस्ट्रॅक्शनांतल्यान पयस वचोंक एकल्याक हॉस्टेलांत बरें करून रावोंक आदार मेळोवंक त्या गजाना बरें काम मेळोवंक दोगा जाणां कामान भद्रती आसोंक दोगा जाणांच्या दोगा जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जावंक दोगा जाणां पांयाची दूख ती गूण जावंक एकल्याची गुमटेची तकलेची शिणेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक स जाणां बरी भलायकी मेळोवंक दोगा जाणांच्या हातापांयाची गांठीची दुखी संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या कुटुंबांत बाबा मदें समाधान संतोश तशेंच माया मोगान कुटुंबांत शांती समाधानान जिवंक दोगां जर जिवीसां बेगीन मेळोवंक एकल्यान धरिल्ल्या कामांत कसलीच अडकळ नासतना ती कामां संपूर्णपणान पावोवंक एकल्याचे जाग्याची समस्या संपूर्ण रित्यात जावन ते संपूर्ण रितीन काम जावंक दोगा जाणां वायट विघ्न अनवरांतले राखून व्हरूंक दोगा जाणांचे डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक दोगा जाणांची तेगा जाणांची तगली पडापड ती संपूर्ण रितीन गूण जावंक दोगा जाणां वायट इश्टगात सोडूंक तेगा जाणां मोबायलांतल्यान पयस रावंक चौगां जाणां शिरांची पिडा गूण जावंक दोगा जाणांची कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक तेगा जाणां भुरग्यांनी हट सोडूंक चौगां जाणां आमाल पिवणें सोडणो समाधानान घरा जेवंक दोगा जाणां बरें घर फावो जावंक एकल्यान दिता म्हणून बसलेले पयशे ते वेळार पाटीन दिवंक दोगा जाणां कुटुंबां समाधान आनी दोगा जाणांच्या कुटुंबां समाधान एकवट मोग आसा करूंक दोगा जाणांचे खांदूक गूण जावंक दोगा जाणां दिल्ले पयशे ते पाटी मेळोवंक तशेंच एकल्याची कोर्ट केस बेगीन इत्यार्थ जावंक आनी प्रते रितीन एका कुटुंबांत भाव भयणींनी माया मोगान एकवटान संतोशान जिवंक तशेंच 25 जाणांनी प्रत्येक ते सवा पासून मागोवंक विनंती केल्या तांचे सांगत आमची ते सवा आसात आमची गरजो आसात ती सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळ आमी समर्पया आमी दिंबी घालया हात उबारया सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारया मोगडा जेजू सांज उत्ता देव मुखांत्र मी उबारली मागणी तुका समर्पण दिता वडापातीन ही सर्व भक्तिका तुजेर विस्वास दवरना बाबार्थ दवरना तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या भुरग्या बळा खातीर पिडेस्त भाव भयणी खातीर विविध गरजां खातीर ते सांग खातीर ही मागणी उबारता सोम्या ती देन आयकून घे सांज उत्ता देवा आमचे बसत विनंती कर मागलेले हर एका भक्तिकांक मागलेले सगळे फावो कर म्हूण आमी मागता सोम्या जेजू तुका जावं अर्गां तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सुमिया भोगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 मोगळा सोम्या सांजू तुका देव मुखांत उबारलेली मागणी तुका समर्पण दिता सोम्या तू ती स्वीकार कर आमच्या मागण्याक कान दे आमच्या बाबाक आमकां ताळो दी सोम्या आमची मागणी आयकून घे मागलेले सगळे आमकां फावो कर आमची काळजां तूं जाणाय आमची काळजां त्या अत्रेक तूं पारखिताय मनांतली चिंतना तूं पारखिताय मागलेले सगळे आमकां तूं दिताय सोम्या व्हडा मोगान व्हड बरवशान आमकां जे कितें फावो आसा ते फावो कर म्हूण आमी मागता सोम्या तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन तुका जावं स्तुती मोगळाप हालेलुया 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 नव्यानाच्या मागण्या मंदारशिया म्हज्या मोतीर काळो काडना म्हजो बाबार्थ दोंडो बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तली पदवेन पयस धांवडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुंडायतावन तूं गोवलो मारता
आशा संडल्यांक बरोस दिवचे करी देणे तुका देवान दिला म्हणजे जिनेचे कंटे गुंडे म्हज्या काळजाची गोडसां हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल माई पासी नवातकीर तूं म्हाका मोगान आज आसूं सुद्दां संदवर वडपातीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका सोडून दी अशें आमच्या सुमये जेजूचे महिमे वंदन हांव तुज्या मजतीन अदीक कधी परगटलेलें जावं आमेन. सांज उरता देवाकुले कसता अडचणी निराशेंत असलेल्या जेजू मुखार बळा दिक्षावरती जावन आसच्या बगे उजूतात देवा आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती आमच्या कर. बाप सेवा बिस्प साहेबान हेर फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं संवसाराचो विनंती उजवाड कर. जावन आसच्या जेजूचे सुवार्ता सुमेस मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतान वावरड्यान धडचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं जेजू बऱ्या विनंती गवळ्यान कर. सुमेस लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन प्राजिताक आनी शांती समाधानाक हाडचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती भगवंत कर. कुटुंबान जिल्ल्या सुमया जेजून आमची कुटुंबा मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं श्रील्या विनंती सुमेस बाबा कर. त्यान बऱ्या मनाच्या मनशां जेजून सास्तीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जिसू लागीं आम्ही विनंती समेस्त कर. जेजूच्या बळा अति कृपेवरी देवसराच्या तळण्याचेर संसाराच्या बलवण्याचेर आणि कुडीच्या अक्रवडण्याचेर सहित वरच्या की आम्हा पासून जिसू लागीं विनंती प्राप्तू या कर. महिमे होतं धर्मदूतांनी रक्त साक्षा बघेवून जुतात देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्या वांटलाय तो मोग आमच्या काळजांनी तो सडय पदकाच्या आनी स्वार्थाचे वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां वळ आनी गटाय दी कस अडकळी मध्ये निराशेंत आनी वेसऱ्यांत तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें ह्या जिणेच्या पैनांत शबितान सोमकोन सर्गे देवा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी पावोशें करी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. एकडे बदोळे दांपी आमच्या हात आमच्या हृदयाचेर दवरया सुमया जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा सुगडास करया ताका आमी अर्गां दिवया दोगा जाणां भायर पडले वस्तू फाटी मेळिल्ल्या पासत तशेंच तेगा जाणां सर्वीक नानवरां ते राखून व्हेल्ल्या पासत तेगा जाणांक परिक्षेंत बरें पाक सरल्या पासत 5 जाणांक बरें काम फावो जाल्ल्या पासून तेका चौगांचो रिपोर्ट भलायकेचो तो नॉर्मल आयलेल्या पासत आनी तशेंच 12 जाणां मागुलो उपकार मेळ्ळ्या पासत अर्गां दितात तशेंच एकल्या परिक्षा बरयल्या नीट परिक्षा बरयल्या त्या नीट परिक्षे खातीर तो रिजल्ट खातीर राखून आसा बरें रिजल्ट फावो जावंक फ्री MBBS सीट नीट मुखांतर फावो जावंक मागोन आसा ताचे बसोती विशेष करून मागया जे कोण मागतना बसलांचो उडास काडुया तांचे बसोत मागया सुमया जेजून सांज उरतात देव मुखांतर आमच्या जिवितांत केल्ल्या बऱ्यापणा पासत अर्गां आमी दिवया आमच्या हात उबारया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया ओगलाप जेजू. तुका सुमया जेजू ओगलाप तुका सुमया अर्गां जेजू. तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया ओगलाप जेजू. तुका सुमया जेजू ओगलाप तुका सुमया- वंदन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया- आराधन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया- अर्गां जेजू अर्गां जेजू. अर्गां जेजू अर्गां जेजू. अर्गां जेजू अर्गां जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सुमयान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणाक निरंतर अर्गां दिवया हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगलाप जेजू तुझे जेजू आराधन जेजू तू आमच्या जिविताचेर केल्ल्या सर बरेपणा बसून उदरल्या आशिर्वादा बसून दिल्ल्या सर्व देण्या बसून तुका आमी अर्गां दिता सुमया तूं व्हरतो काकुळदार आमची बिरमत पावून आमकां सगळे मागलेले फोव करताय तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन ओगलाप हालेलुया 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 सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिणेंत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या की बापा बगेन तद्दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळ्याच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्या की बापा बगेन तद्दे मारी फात आमी तुका अर्गां बापा या दिता नव्यानाच्या कुटुंबा भगवंत देवाच्या मजतीन दुरुस्त केल्ल्या मुखार करून कशे वेल्ले उपकारां पासत बापा बगेन तद्दे मारी फात आमी तुका अर्गां बापा तुवें दिता तुजे ते पातये दिल्या सुखान आसतना कुमक केल्ल्या आनी कश्टां निराशेन सांबाळून धरलेल्या की बापा बगेन तद्दे मारी फात आमी तुका अर्गां बापा दिता तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्या तूं बोवळी मोती उजवाड दिल्या आनी कधी तुकेन आमकां उजवाड दिल्ल्या की बापा बगेन तद्दे मारी फात आमी तुका अर्गां बापा तुज्या दिता एकल्याच जनीत पुता जेजूचे नवी देव सरार्थ तेरेल्या बिजूर काळजाच्या पवित्र स्नाना दिवच्या गठायन भरलेल्या की बापा बगेन तद्दे मारी फात आमी तुका या अर्गां पुंतळा दिता सांजुदाच्या भक्तांची मागणी ऐकून तांची खंत बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मारी फात आमी तुका अर्गां या बघेवन दिता सगळ्या सांजुदा मुखां जायत्या जपां केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता सांजुदाच्या मजतीन या पुंतळा सबार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मारी फात आमी तुका अर्गां सांजुदा दिता. मुखात आमी मागले सर तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळात की आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगेन तद्दे मारी फात आमी तुका अर्गां दिता आमी सर सांगाता मेळोवन सुमयेन शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचेताव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका
पूण वायटांतले आमकां निवार मगळ भाव भयणीनो आमच्या पिढी स्मरणा पासून देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा पिढी जाल्ले आमच्या भाव भयणीचे कस्तळ कर आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा येसुमिया पिढी सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटे नदरसाण सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा येसुमिया सकट पिडेस्तां तळ्ळे आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा तुझ्या येसुमिया मरेरे दवरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयकमचे प्रार्थना सर्गीचे बापा येसुमिया आयचे दीस आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीची सर ते संवाद उजारी करन सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिनियंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करे आयकमचे प्रार्थना सर्गीचे बापा आयच्या दिसा आमी मागलेल्या सर्व आमी आमचे प्रत्येक मागणी उसरलेल्यांची ते सवां आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती सर्व ते सवां तुजारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना मगळ बापा येसुमिया गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना घुसतोवच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट करे तांकां बरें काम फोव करन तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना दयाळ येसुमिया बापा फोव ती जिनी संगाती मेळनासतना कस्तोवच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिनी संगाती मेळोन बरे कुटुंबाची जीवन ते देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्परा भुरग्यांचे जिणे देणे आशेतल्या सर्व काजरी जोड्यांची विरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करन तांचो कुटुंबा संतोष सडय म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुमिया मरिये पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगी तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे नमान आनी एका कुळदीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेश वेची बाळकां ह्या दुगाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सुन आमी तुका रुदान करता तर तुमचे सगळे येते तुझे काकू देवळे आमचेर परते आनी परदेशा उपरांत तुजे कुसरी सुदी पाव जेजूक आमकां दाखय हे देळे मोगळी दुलभ ओंकार मरये पिडेस्त आमच्या भाव भयणी सुडास काडया जी कोण पिडेस्त आसात अस्वस्थ आसात आस्पत्रेंत आसात जे कोणा मागतन बसयला सुडास काडून त्रिंदादीची मजत मागून तांच्या बसत विशेष करून मागया त्रिंदादीक नमान करून आमी मागया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या सकत मनशा शेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण दरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया भोव दयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी मतीच्या वकुडीच्या पिडेनी कष्टोवच्या तुझ्या साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवची वापरीत कर अशें आमी सर कश्टांनी नितळ जावन पातकांनी नितळ जावन पिडेशिड्यांतली गुण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जोडूंक फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयाचे नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया भोव दयाळ सुमया बाबताच्या बुजवण दरा तुजी मीत मे नातली दयाळ आमी मागता बिडेशिडेन कश्टोवन जा तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवेशान समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजुनी मनावयत पयस करून एकामेकाक काळजातून बगसून जिवोवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाठी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभे सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वस्व देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपसान काकुळतेन वागोवं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शाती तो तुमकां दिवं आमेन देवाचो क्लोज जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बसावणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे समय रावून तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट करूं तुमच्या फाटल्यान रावून तुमचें सोडवून रक्षण करूं आमेन देवा पळयत आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचें सर वायट बसमन उडोवं आनी आमची जिणी आपल्या प्रकाशान पडजळीत करूं आमेन आनी सर पुजदा देव देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पळयत आशिर्वाद तुमचे देवूं तुमचे सवें सदां आसूं आमेन वचून आज क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार
आराधनाची गीत आमी गावया मगळ बाबणीनो थोडी मिनटां सक्रामेता मुखार आमी करसुया पिडेस्त भाव भयणी खातीर पिडेस्त आमच्या भाव भयणी खातीर भक्तिकां खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया आराधने देवा आराधने प्रभु येसु स्वामिगे आराधने आराधने देवा आराधने प्रभु येसु स्वामिगे आराधने ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಕಳಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕಣ್ಣೀರ ಕಳಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. हमारा समय आमचा समय आमच्यामध्ये असा तो आमच्यामध्ये असा आमचा समय या समयाक आमी अर्घ दिवया या आमच्या समयाची स्तुती करूया या आमच्या समय आराधन करूया समया जेसू या आमी तुका आराधन करता तुका दिन वाचता तुझी स्तुती करता बो वरतो तू काकुळदार तू सत्यवत तू महिमे बरी तुका सा महिमा तुका सा आराधन तुका सा उगडाप हालेलुया 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 हालेलुया
अर्गान तुका सुमिया जेजू हुगळाप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड उश्याम कीर्तन 149 साम 149 म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया सर्वेस्पराक नवें गीत गाया भक्तांच्या सभेंत ताची स्तुती करा कितें म्हणटा सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया भक्तांच्या सभेंत भक्तिकाच्या सभेंत ताची स्तुती करा इस्रायल आपल्या रक्षणाक लागून संतोष भोगूं कित्याक म्हळ्यार हो देव मासलो देव न्ही आमचो मात देव न्ही तो देव आख्ख्या संवसाराचो आख्ख्या रचनेचो देव देखून मोइजेक देव जळत्या बोला लागीं दिश्टी पडटना कितें म्हळें देवान हांव तो देव कोणाचो अब्राहमाचो देव इजाकाचो आनी देव याकोबाचो पळय आज इस्रायल परजा आसा जो देव धर्म तांचो बावर्ताचो बापूय कोण हा जो देवांचो बावर्ताचो बापूय कोण हा सांग करेक्ट अब्राहम कळ्ळें गे आमचे मुस्लीम भाव आसात भयणी आसात न्ही तांचो बावर्ताचो बापूय कोण कोण अब्राहम इब्राहीम म्हणटा ते अब्राहम आमचो बावर्ताचो बापूय कोण हा अब्राहम सर ह्या सगळ्या लोकां ओट्टू गेले जाल्यार सगळ्या संवसाराचो देव कोण असो देव एक मात्र देव हांव तो देव अब्राहमाचो हांव तो देव इजाकाचो हांव तो देव जाकोबाचो सदां काळ बाळटलो देव देखून एका पवित्र पुस्तकाचे 3 धर्म खंयचे एकात पवित्र पुस्तकाचे 3 धर्म खंयचे एकात स्क्रिप्चराचे जो देव धर्म मुस्लिम धर्म क्रिस्तांव धर्म समजलें की हा म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी आमचो देव जेजू क्रिस्त देवाचो पूत आनी हो जावन आसा वर्तो देव सर्व देवा प्रास बलिश्ट देव हाचे भायर दुसरो देव आमकां ना मोइजेक सिनाय पर्वता दिश्टी पडलेलो देव असो मोइजेक जळत्या बोल्या लागीं हरेब दोंगरा दिश्टी पडलेलो देव असो निमाण्या शुक्रारा खुर्सार मेल्लो देव असो आम्हा हर एकल्याच्या काळजांत उंड्यारूप येता तो देवी असो आता आमच्या मध्ये आलतारीर हजर आसा तो देवी असो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 या देवाची स्तुती करूंक आमकां अभिमान भोगता घेना तुमची तोंडां पडयल्यार बिलकुल भोगना म्हणले बरी भोगता म्हाका मुरचाट पडलेली भुरगीं आसात ती चाप्पे भोगता घेना भोगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आयचो संदेश तुम्ही जाणांत बवर्तांत बळ्या कुटुंबांत बवर्तान आमची मागणी उबारतना बवर्त आनी बरवोसो कुटुंबांत बवर्त आनी बरवोसो भलायकी जोडोवंक कुटुंबांत अजापां घडोवंक कारण जातात थोड्याच्या कुटुंबांनी अजापां घडतात कित्याक तांचे थंय भरपूर बवर्त आसा भरपूर तांचे थंय विश्वास आसा पात्यणी आसा सोम्या थंय देखून अजापां घडतात देखून वा देवाचेर संपूर्ण बावर्त दवरून ताची स्तुती आमी केल्ल्यांत आमी जायते आपणावंक शकता आमी मरत जाल्यार जिवंत जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून आमी उबी रावया हें गीत गावया देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो म्हणून आमी गीत गावया ताळयो पेटोवन हें गीत आमी गावचें Abramaso
देवी जाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो देव अब्रामासो देव इजाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो सोडून दिल्ली इस्रायेला आमकां दिता पाकी मनशां सोडून दिल्ली इस्रायेला आमकां दिता पाकी मनशां स्तुती करुया सर्वेस्परा वाकणुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस्परा वाकणुया धन्या देवा देव अब्रामासो देव इजाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो देव अब्रामासो देव इजाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो ताळयो पेटोवन रसलो देव आमकां पोसता पोसतो देव आमकां राखता रसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता रसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता स्तुती करुया सर्वेस्पराक वाकणुया वाकणुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस्परा वाकणुया धन्या देवा देव अब्रामासो देव इजाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो देव अब्रामासो देव इजाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो हालेलुया 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 उलो मारा सोम्या कालजातो उलो मारा अब्रामान उलो मारलेले बरी इजाकान उलो मारलेले बरी जाकोबान उलो मारलेले बरी मोइजन उलो मारलेले बरी संतानी भक्तानी उलो मारलेले बरी सिसानी धर्मदूतानी उलो मारलेले बरी आमी उलो मारिया सोम्या कानान गार्न स्त्री उलो मारलेले बरी समाजाच्या स्त्रियेन उलो मारलेले बरी रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन उलो मारलेले बरी कुरड्या बात्यमावन उलो मारलेले बरी आमी उलो मारिया हालेलुया 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 अर्गाम जेसु भगळाम जेसु स्तुति जेसु आराधन जेसु वंदन जेसु हालेलुया 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 अर्गाम तुका सोमियान जेसु ओगळप तुका सोमियान जेसु स्तुति तुका सोमियान जेसु आराधन तुका सोमियान जेसु हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड खुशी आमी एक डिबोर सोमिया पळया म्हणजे मगाच्या भावना भयणीनो सोमिया पळया आमी एक डिबोर आमी दोळे धांपया आमच्या अर्द्याच्या रात दवरया जायते पुटी आमी पातक केलां कडित आसून गी आमी मनशां आमचें तें एस्कत काय आसा परत आमी केल्लेंच पातक करता कित्याक थोडे पुटी आमी मुसरी जाता थोडे पुटी आमी रागिश्ट जाता थोडे पुटी आमी पोटसाळ कृता करता थोडे पळय आमी स्वार्थी जाता थोडे फावटी आमी आंगालापी जाता थोडे फावटी आमी मतलबी जाता थोडे फावटी आमी अनितीचे जाता थोडे फावटी आमी विविध ओडण्याचे मनीस जाता आनी चलवता पथकान पडता जेजू आमकां अवकाश करून दिता आनी म्हणटा येया तुमी पथकांत पडलेल्या न्हू ककुळतीचें काळीज घेवना मोवाळ्याचें काळीज घेवना
बोक्षाणेचें काळीज रुतां करून म्हजे सरशें येया आनी हांव तुमकां बोक्षाणें दितलो. मागा बोक्षाणें मागा, तुमी केल्ल्या पातकांचें बोक्षाणें मागा. जेरुजलेमाच्या वाटेर जेजू कुरीस वावून येताना थोड्यो स्त्रियो जेजू मेळोंक आयल्यो आनी जेजूक पळोवन त्यो रडताल्यो. जेजूक पळोवन कितें रडताल्यो? जेजूची ती कठीण परिस्थिती, जेजूचे असायकपणो, जेजूचे ते वळवळे, जेजूचे ते माराचे गायी, कांट्याचो मुकुट, रक्ताचें वळ पळोवन ती रडतालीं. आनी संदर्भात जेजू म्हणटा, तुमी म्हजे पासून रडचें नाका, रडा नाकात म्हजे पासून. हांव ह्या परिस्थिती पावलां पळय त्या तुमच्या भुरग्यां बाळा पासून रडा. तुमी म्हजी परिस्थिती पळोवन तुमी रडची गरज ना. म्हाका ह्या परिस्थिती पायलेल्या त्या तुमच्या भुरग्यां बाळां पासून तुमी रडोंक जाय. आज आमच्या भुरग्यां बाळां पासून आमी रडोंक जाय. आमची भुरगीं बाळां मोबायलांत, फेसबुकांत, वॉट्सॅपांत, युट्यूबांत, इंस्टाग्रामांत विविध संगतींनी कितलेशें बुरशें, कितलेशें मेळ्ळें, कितलेशें वायट करून जिवन आसात. वायट सवयो, जायतीं भुरगीं आवय बापाय मायन दिनांत पाटी उलयतात. थोडीं भुरगीं म्हणटात, म्हाका कित्याक तुवें जल्म दिल्लोय, हांवें तुका जल्म दिवन सांगुल्लो गे म्हणून सवालां पाटी घालतात. कठोर जाल्यान भुरगीं आवयचे कश्ट ती नेणांत, बापायचे सॅक्रिफीस त्याग ती नेणांत, मर्जेचें कुशेचें जिवीत जायचें म्हूण हट्ट दवरतात. पदकाच्या बांदपासांत आसात तीं भुरगीं. तांकां मीस नाका, तांकां मागणें नाका, तांकां रजार नाका, तांकां भक्तीपण नाका, देवाचो आशिर्वाद नाका तांकां. आनी असल्यांक पासून मागोंक सोमी उलो दिता. मागा तुमी तुमच्या भुरग्यां पासून देवाची काकूळत मागा. सोदोम आनी गोमोर शहराचेर पडलेलो उजो तांचेर पडना जावच्याक मागा. नोयाच्या काळार आयलोलो बुर्तुगोल तांचेर येवना जावच्याक मागा. मागा तुमी. काकूत कर आमची आबा बापा, काकूत कर आमची, काकूत कर आमची आबा बापा, काकूत कर आमची. मोगळ शम्या, मोगळ बापा, काकूत कर आमची. तुझे उतर आमी सांडलें, तुवें धाडलेल्या पुताची शिकवण आमी आयकोंक ना. तुज्या पुतान आमकां दिल्लो धर्म ग्रंथ आमी वाचूंक ना, पाळूंक ना. ह्या मुखांत तुका आमी तिरस्कार केला. आमची काकूळट कर, आमच्या भुरग्यां मेळाची काकूळट कर. काकूत कर आमची सौम्या जेजू, काकूत कर आमची, काकूळट कर आमची सौम्या जेजू, काकूळट कर आमची. सौम्या जेजू, काकूळट कर आमची. दोन उपादेश तुवें दिले, दोन उपादेश. जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावा. पयलो उपादेश एकानिसा देवा मान दी, देवाचो मोग कर. दुसरो उपादेश तुवें तुजो करता तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. पूण सौम्या, देवाचो मोग करूंक आमी फुडें सरोंक ना. पेल्याचो मोगूय आमी केलो ना. आमी गर्वी जाल्या, आमी रागिश्ट जाल्या, आमी मस्री जाल्या, आमी सिद्धी जाल्या, आमी हट्टी जाल्या, आमी मतलबेचे जाल्या, आमी दगलबाचे जाल्या, आमी पोटसाळी जाल्या, अनितीचे जाल्या. सौम्या, हे सोत आमी बोगसाणें मागता. आमची काकूळट कर, आमच्या भुरग्या बाळांची काकूळट कर. वायट केल्ल्या आमच्या भुरग्या बाळांक आनी आमकां बक्षी सौम्या, बक्षी म्हूण मागता. काकूत कर आमची पवित्रज्ञ,
काकूत कर आमची काकूत कर आमची पवित्रत्म्या काकूत कर आमची पवित्रत्म्या तुका आमी दुखयलें जेजून म्हणलें आसा संवसारांत तुवें केल्ली खंयचीय पातकां भोगसतलीं पूण पवित्रत्म्या विरोध केल्लीं पातकां भोगसोवची नांत तुज्या आजारपणांत हांगा आशिल्लो मिसाच्या बलिदानांत आशिल्लो तो उंडो आनी वायन जेजूचें मांस आनी रगत जाता पूण जायते फावटी त्या उंड्या आनी वायनाक आमी फावो तो मान दिवंक ना ताची केळकुळां केल्यांत ताका अपमान केला ताची निंदा केल्या ह्या मुखांतर तुका आमी तिरस्कार केल्ले आसा पवित्रत्म्या आमी जावन आसा तुजें मंदीर आमचे तितून वस्ती करताय पूण हें मंदीर तुका रावोंक फावो ना जाल्लें जालां ह्या मुखांतर तुका आमी अपमान केल्लो आसा तुजे विरोध पाप तरलेले आसा हे म्हज्या पातकां खातीर म्हज्या भुरग्या बळाच्या पातकां खातीर अख्ख्या संवसाराच्या पातकां खातीर पवित्रत्म्या तुका दुखयलेल्या खातीर बोगसणे मागता हांव सोम्या मोगोस म्हूण मागता हांव सोम्या मोगोस म्हूण मागता हांव काकूत कर आमची त्रिएका देवा काकूत कर आमची काकूत कर आमची त्रिएक देवा काकूत कर आमची मोगळ भाव भयणीनो आता आमचें समर्पण करया कीर्तन 70 आनी 71 साम म्हणटा सर्वेस्परा हांव तुका शरण येता म्हाका केदींच लजेक पडून दिनाका तुज्या नितीवंतपणान म्हाका निवार म्हाका वाठाय म्हाका खाण दी आनी म्हजें तारण कर म्हज्या आसऱ्याचें कडप जा म्हाका राखून दृढ कोटें जा कित्याक तूं म्हजें कडप आनी म्हजें कोटें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया मंगळ भाव भयणीनो आयचो संदेश तुमी जाणात कसलो संदेश आयचो भावार्थांनी बरोवसो कुटुंबांत भावार्थांनी बरोवसो भलायकी जोड दिता कुटुंबांत अजा पांगुडोंक कारण जाता पिडेस्तां खातीर आज मागता हांव तुमचे थंय भावार्थ आसा जाल्यार बरोवसो आसा जाल्यार कितें करूंक शकता देखून आयच्या स्वार्थ वेळार शर्मावान तुमी आयकलें कानानगरन स्त्रीयेचो भावार्थन पळयलें हां पळया भावार्थाचो बापूय म्हूण नांव वाडलेलो कोण अब्राम न्ही अब्राम ताणें पळय देवाचेर संपूर्ण विस्वास दवरलो ताच्या माय बाबाचो जागो ताणें सोडलो ऊर देश सोडलो आनी जेजू देवान बसयलेलो कानान देशाक तो आयलो न्ही पळया देवाचेर संपूर्ण पातयेनी ताचे दायच्या गोत्रा मदलो तो भायर सरलो आनी खंयच्याक एक परदेशी गांवांत असो रावलो अब्राम हां आनी तो एक आशिर्वाद जालो आशिर्वाद सर्व जनांक असो आशिर्वाद जालो तो ताच्या उपरांत भावार्थाचो तांडेली म्हूण जाणा तुमी भावार्थाचो तांडेली तांडेली म्हळ्यार कळ्ळें तांडेली म्हळ्यार दोन पळय तांडची दोन उच्चूंची म्हणचे न्ही आमी उच्चूंची न्ही दोन तांडची तांडेली म्हळ्यार कोण तो तांडेली उच्चूसो कोण तो पुर्णासुल्ल्यान आमी आयकता हांव मयचे इस्रायल परजेक आपल्या मायंगावाक तांबड्या दर्यांतल्यान उतराशें केल्लो तो मिदियनाक पळोवन दवरलो आपणें नाका हें काम म्हणून पळापळ घेतिल्लो मिदियनाक देवान ताका परतून फाटीं हाडलो फरावरा मुखार उबो केलो आनी इस्रायल परजेक ताचे मुखांतर फाटीं मायंगावाक वचें अशें केलें भावार्थाचो तांडेली तो भावार्थाचो सेवक हेच्या शर्मावांत आयकलें भावार्थाचो सेवक पळया ग्रस्त मनीस जॉब संपूर्ण देवाचेर विस्वास दवरता सैतान ताची परीक्षा करता पूण तो सैतानाच्या परीक्षेक फैल जायना तो जिखता तो देवाच्या विस्वास देवाचेर भावार्थ तो बिलकुल सांडिना पळया सुवार्थेन पळयता हांव भावार्थाक नावाडलेले मनशां आसात भावार्थाक नावाडलेलीं एक कानानगरन स्त्रियेचो भावार्थ पळया हां त्या स्त्रियेचो भावार्थ पळोवन जेजू म्हणटा बाये वर्तो तुजो भावार्थ वर्तो तुजो भावार्थ शतपती आसुल्लो नौकर शतपती आसुल्लो तसो नौकर हुशार नातुल्लो शतपती आनी जेजू ताच्या घरा भायर सरलो आनी शतपती कितें म्हणटा तुवें म्हज्या घरा भितर येवंक हांव योग्य न्ही
पूण थंय हांव एक उतर सांगशी जाल्यार म्हजो साकोर बरो जातलो आनी जेजून म्हळें त्या मनशाक सगळ्या इस्रायलांत येदो व्हड वार्त म्हाका मेळूंक ना म्हळ्यार हाची सुवार्थ तुमी आयकली कानान घालून स्त्री जायत्या वर्सांत 14 वर्सांत रक्तस्रावाच्या पिड्याक वळख जाल्ली तिका ब्लिडींग जातालें कितलीं वखदां तिणें केली पंडिताचेर सिंतींग गेली कितलें आयुर्वेदीक वखद काण गेलें आतां तांचें बरी अलोपथीक नातल्लें देखून वखद तिची पिडा गूण जावंक ना कश्ट नासली ती नित्राणी जाल्ली ती अस्कस जाल्ली ती आनी ती चिंता वैज आसा वैजांचो वैज आसा संवसाराचो सोडवंदर आसा सुटकेचो रचणार आसा ताचे वस्त्राचें पोंत हांव आपणीन जाल्यार गूण जाता म्हणलो वर्थ आनी पळया तिणें येवन त्या केटी मदें जेजूच्या उस्तुराचें पोंत पडलें जेजूक आपडूना आनी जेजूची देवी सकत वळोवन गेली आनी जेजू कितें म्हणालो कोणें म्हाका आपडलें आनी ती भियान म्हणाली हांवें तुका आपडलें जाय म्हूण आपडलें आनी जेजू म्हणालो तुज्या बावार्थान तुका बरी केली वस तुज्या बावार्थान जावंक पुरो कुड्या बार्तिमेव जावंक पुरो जेजून बावार्थान गूण केल्लें कुड्या बार्तिमेवाचो बावार्थ जेजू थंय अखंड आशिल्लो कुडलेल्या आतांच्या मनशाक म्हळें जेजू तुका हांवें कितें करी जाय म्हणून ताय तूं म्हाका हांगासान उठ अशें कर तुका बावार्थ आसा गी आसा म्हणा तर तुज्या बावार्थान उठ आनी चल आनी तूं बरो जालो म्हज्या मगाच्या भावानो भयणीनो बावार्थान आमच्या कुटुंबांत अजापां घडूंक कारण जाता तसलो बावार्थ आमचो सांगूंक जाय आनी हो बावार्थ सोमयाचेर दवरलो जाल्यार जेजू म्हणटा ह्या तुतीच्या रुखाक तुका सुमटून काड दर्यांत उबो जा ह्या तुतीच्या रुखाक तुका सुमटून काड दर्यांत उबो जा म्हळ्यार हो रूख तुजें उतर आयकतो तसलो बावार्थ आसा गे आमचो तसलो बावार्थ भोव कश्टांचे देखून म्हज्या मोगाच्या भावनी एक घडी बर दोळे दांभिया हे बावार्थान पिडेस्तांक सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण दिवया तुमकां हांगासर आसल्यांक पेंगटान दूख आसा पाटीच्या कण्यान दूख आसा गांठींत दूख आसा पांयाच्या पोटरांत दूख आसा पांयाच्या तळवेंत दूख आसा नक्ष दूख आसा थोड्याच्या तोंडांत अल्सराचे पोट आसा थोड्याच्या ताळ्यांत दूख आसा थायरॉयडाचे समस्या आसात किडनीची समस्या आसात काळजाची पिडा आसा BP आसा कोलेस्ट्रॉल आसा तशेंच जायत्या जाणांक शुगर आसा थोड्यांक लो BP आसा लो शुगर आसा मायग्रेनीची पिडा आसलेली आसा जायतीं जाणां कुस्टून आसात थोड्यांक एकालेचे काळजांत बें आसा मतींत टेन्शन आसा डिप्रेशन आसा थोड्यांक फुडलें चिंतून मुखार कितें जाता कोण ना मुखार कसलें जाता कोण ना एकसुरो जाता कोण ना एकसुरी जाता कोण ना म्हणलें भिरांत आसा भुरगो आतां तुमची भाव भयणी आसात आमचें काम मेळटा कोण ना काम आसा गी ना गी काम आमकां मेळटा गी ना गी कामाच्या सोदनेर आमी आयल्या म्हणलें भिरांत आसा काही थोडी आसात कामांत बदरती नासलेली म्हजें काम फाल्यां येता गी परवां येता गोत्तू ना आसले दीस मात्र काम म्हणल्या भिरांतीन आसात तांकां कामाची बदरती फावो जावचे खातीर कामां नासलेल्यांक कामां मेळचे खातीर समाधान नासलेल्या समाधान मेळचे खातीर विशेश करून मागे आपड जेसू आपड आपड गुणकर जेसू म्हूण मागे आमी तुमचे पांयाच्या माथ्याच्या केसांतल्यान पांयाच्या नक्षे पर्यंत सगळे तुमचे कूड जेजू समर्पण दिवया तुमच्या कुटुंबात असलेल्या सरपिडेस्तांक जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवया आपड जेसू म्हाका आपण अमोलीक त्या रक्तान तूं म्हाका ह्या वखदां ते लाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा या भक्तिकांची या माध्यम मुखांतर या वक्ता नवयन करतात आराधन करतात त्या हरी एकल्या भक्तिकांची पिडा गुण कर जेजू आपण जेजू म्हाका आपण अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार पातकी सेयेन तुका भावार्थाना कसल्यांक तुवें बरें केलें कसल्यांक तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सोम्या आसा पडता पांयां तुळजा पांयां तळा सर पडता सोम्या जेजू सोम्या ताळ्याक म्हज्या कांदी ताळ्याक
मुझा कांदी दुनिया जेजू दुनिया जेजू मागण्याक म्हज्या गुमान दी मागण्या गुमान तूं दी कृपेची जर कृपेची जर जिनियेन मुझा सोमिया सदा सोडून दी. सोमिया सदा सवाळून दी कृपेची जर जिनियेन मुझा सोमिया सदा सवाळून आपण जेजू आपूण जेजू म्हाका आपण जेजू म्हाका आपण टच लॉर्ड मुक्ती त्या म्हाका तूं तेला आपण जेजू आपण टच मी लॉर्ड टच मी जेजू म्हाका घोल कर हील मी सगळी लॉर्ड पीडा शिडा मुजी तूं निवार आपण जेजू म्हाका ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕರಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡಪಡಿಸಿ ಟಚ್ ಮೀ ಲಾರ್ಡ್ ಟಚ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಹೀಲ್ ಮೀ ಲಾರ್ಡ್ आपण जेजू आपण आणि मग गुण कर हे सगळे भक्ती का आशीर्वादित कर सोम्या मुझे तो निवार हालेलुया 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 आदो बारा बडा विश्वासान मागा सोम्या जेजू या सगळे भक्ती का जेजू भरपूर आशीर्वाद घाल तुझी गुण करची देवी सगळं त्यांच्या शिरा शिरे निवळाई त्या बाबार्थान ती मागता त्या बाबार्थान ती आशेवर असात त्या बाबार्थान ती आपणोंग आणि गुण करू लालेवर असात ते सगळे भक्तिकांचे जो भरपूर आशीर्वाद घाल सोम्या तुझी गुण करची देवी सगळं त्यांच्या शिरा शिरे निवळाई तुझ्या पवित्र घर्षणोक तुनी तळ कर तुझ्या नावांत का गुण कर तुझ्या नावांत का आशीर्वादी तुझ्या नावांत का बेसवानी भर सोम्या आपण जेजू आपण गुण कर टच देम लॉर्ड टच 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 हील हील देम लॉर्ड आपण गुण कर सोम्या बाबार्थान ती मागून असात हे बाबांच्या बावल्या पाळो देऊन ताका आपण सोम्या सर वाईट शक्ती ताव खोट्या शक्ती ताव देवसराच्या नाट्य ताळण्या ताव माठ मंत्र ताव तांका निवार तुझी कृपा व सोम्या हालेलुया 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 बोला मारा सोम्या हालेलुया 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 अर्गान जेजू अगलाब जेजू स्तुति जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 मगळ बाबडीनो आमच्या आमच्या तकलेचे दवरया थोडे दंबी आम्ही पवित्र आत्म्याची मजत माग्या ही पवित्र आत्म्या देवानी आमका अभिषिक्त करी तुझ्या कृपेच्या बेसवानी बर पवित्र आत्म्याची मजत मागताना उदकाचो शिवर तुमचेर आमी निरंतर वळयतल्या पवित्र उदक तुमचेर शेणयतना तसं पवित्र आत्मा तुमकां आपल्या कृपेन भरता सक्तेन भरता आशीर्वादांनी भरता तसं पवित्र आत्मा तुमकां तुमच्या मुखल्यार रावन तुमकां वाट दाखयता तुमच्या फाटल्यार रावन तुमचें संरक्षण करता तुमच्या बगल्यार रावन तुमकां सांगात दिता तुमच्या वयर रावन तुमकां आशीर्वाद दिता तो पवित्र आत्मा मागा ते तुमकां सर्व शिकयतलो तो तुमकां सत शिकयतलो सत जाणा जावंक तुमकां बुदवंतकाय दितलो जाणवाय दितलो गिन्यान दितलो पवित्र आत्म्याची मसत मागा डोळे दापून पवित्र आत्म्यासो पावनात्मा रे प्रिय पावनात्मा रे इळीद बारा ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ सीनाई बेटादाली ये पवित्र आत्म्या देवाने आमका अभिषेक कर सीनाई पर्वतार पयचे मुखार देवान आयले पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने सीनाई बेटादाली इळीदु बंदवरे आत्मदाह तीनि सवार सबार नम्म हृदयದಲ್ಲಿ
प्रिय पवन बरी दुबारा बैगबारा ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ Alleluia ಅದು ಮಾರಿಯಾ Alleluia 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 ನಿರಂತರವಲ್ಲ ಮಾರಿಯಾ Alleluia 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 अर्गान जेसू ओगळाप जेसू तुझी जेसू आराधन जेसू सगळ्या काळजान तुका वंदिता जुसर पदवेदार का कुळदार विश्वासी मगाळी माईपासी देव समिया जेसू तुझ्या पवित्र आत्म्या पाठय आमका अभिषेक कर पवित्र आत्म्या देवाने आमका अभिषेक कर सर वाईट सत्तेतान खोट्या सत्तेतान देव सराच्या नाटण्यात तळण्यातान माट मंत्रातान आमका पैस कर आमका आशीर्वाद दी आमका सुटका लाभय सडवण लाभय समिया आमच्या मुखल्यारावर आमका वाट दाखय आमच्या पाटल्यारावर आमचे संरक्षण कर आमच्या बगलेरावर आमका संगात दी आमच्या वैरावर आमका निरंतर आशीर्वाद लाभय आशीर्वाद लाभय पवित्र आत्म्या आपे सवारी बर हालेलुया हालेलुया हाला 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 शद कबला बला बला शंद कबलंदली हाला 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 touch us heal us Lord hallelujah 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 amen hallelujah hallelujah Jesus सोमिया आमच्या देवा तू कसा आराधन तू कसा महिमा जेजू सोमिया आमच्या वैजा तू कसा आराधन गुण कर जेजू जेजू सोम्या आमच्या वैजा गुण कर आमका सर पिढे शिडेंतली सर विघ्नांवारांतली आपण जेजू गुण कर आमका गुण कर जेजू गुण कर जेजू हालेलुया 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 अर्गन तुका सुमिया जेजू ओगळाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया निट्टा तू बरिया हालेलुया 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 जोरान थाळी पेटून सुमिया तीन वाजूया जोरान प्रेज द लॉर्ड जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मी ती मिगलिया सुमिया सो आशीर्वाद घेऊन खूप गाविया गीत येत्या वडा सक्रामेंता Boda Sacramenta Sastanama Kuruya Purvira Tarupa Bodla Novioriti Adarya Solvon Vecha Askat Vishwa भावार्थाचे बळदी जशे बाप तशे स्फुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ता एका स्थळ्यान हर्षिता तुका
प्रेरिता समसमी नावाळता प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या भावार्थान आनी बरवशान आमची पातपिडा सगळी गुण करूचो अनुभव आमकां फोव जावं दी अशें आमच्या कुटुंबांनी आशिल्ल्या भावार्था आनी बरवशा वरवीं आमच्या कुटुंबांत अजापा घडोवंक फावो जावं दी म्हण आमी मागता हे आमी मागता तुझ्या पवित्र नांवान जो जी येताना राजवर चलयताय ससनाच्या ससना उभी रावया आमच्या हात उबार या बड्या आमचो सुमयाक आमी स्तुती करया सदैव जावं सुमयाचें नांव सदैव जावं सुमयाचें नांव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें नांव आता आणि सदा सर्वदा आता आनी सदा सर्वदा आता आनी सदा सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें नांव आता आणि हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड निमाणे गीत आमी गावया गांधी तोलो सोमिया कर गांधी तोलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितोलो गांधी तोलो सोमिया कर गांधी तोलो सगळी मोजी जिणी तुका समर्पितोलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी गांधी तोलो सोमिया कर गांधी तोलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितोलो गांधी तोलो सोमिया कर गांधी तोलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितोलो मोगल पुता सोमे अवघर मोरी आशीर्वाद आमकां भगीन वर्षाच्या कृपेनेर आमकां आमच्या देवा आमच्या दस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन